शेनवार धारबांदोडा हांगा फॉरेस्ट ऑफिसरांनी शुक्रारा सांजचे जी धाड घालून हांगा एक खैरीची तस्करी करपाचे प्रयत्नात आशिल्ल्या 3 जाणां ताब्यात घेतले। तसे अंदाजे 2 लाख रुपयाचे खैरीचे लाकूड तेंच्यांनी जप्त केल्ले आसा। ह्या प्रकरणात आनीकूय खूब जाणां इन्वॉल्व आसपाची शक्यता आसा। तशेंच जमनीच्या मालक आसात तेजेर FIR दाखल जावपाची शक्यता वाडलेली आसा। फॉरेस्ट ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हांगा 25 पेक्षा अधिक खैरीची झाडांची कत्तल केल्ली आसा। तशेंच मुळां सुद्दां हे जे कोण ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आशिल्ले तेंच्यांनी मुळां सुद्दां खैरीची खणून काडलेली आसा आनी ती ट्रान्सपोर्ट करपाक ते टेम्पो भरीत आसतना ते सांपडले आनी तांकां आतां सद्या अरेस्ट केल्ले आसा। अरेस्ट केल्ले आसा तेंचे नांवां आसात विनायक कुट्टीकर हो धारबांदोडा हांगसरलो, तर नारायण करवत आनी सूर्यकांत उगडेकर हे दोगी दोडा मार्गा वयले हांकां सद्याक अरेस्ट केल्ले आसा। आनी तशेंच जी टेम्पो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक वापरली वयताली ती बीन सद्या ताब्यात घेतलेली आसा। गेल्या वर्सा हांगा तस्करी करपाचे प्रयत्न सुरू आसतना फॉरेस्टांनी हांगा एक गाडी दवरलेली, त्याच बरोबर एक सुमो आनी पिस्तोल सुद्दां हांगा खैरीचे प्रकरण तस्करीक वापरलेले दिसून येयल्ले। पूण अजुनूय हांगा धारबांदोडा एरियेंत एक टोळी खैरीची तस्करी करपाक वावरत आसतना दिसून येता अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा। कारण पॉलिटिकल जो तांकां जो सपोर्ट मेळटा ताका लागून हांगा कांय जे भुरगे आसा ते ह्या प्रकरणांत इन्वॉल्व आसा। कारण दोडा मार्गार एरियेन ह्या खैरीक डिमांड आसा आनी पावसाच्या दिसांनी जास्त करून पावस पडटा आसतना ही तस्करी अदीक केली वयता अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा। फॉरेस्ट मिनिस्टरान हेची कडक दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा। धारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।